नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। गोव्या रेडाचो जीपीक धपको, गाडयेची मोडतोड, जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप, दिवचलच्या वाटादेव वाठारांतली घडणूक। मांद्रे जुनसवाडा पुला लागसर अनवळख्या विदेशी पर्यटकाची सापडली कूड, पोलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो केलो पंचनामो, पुलिसाचो फुडलो तपास आसा सुरू। पांच दिसाच्या प्रतीक्षे उपरांत पैरा वाठारांतली साळगांवकाराची मायनिंग जाली सुरू, थळाव्या काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळयना। म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकार ठाम, म्हादयचो लढो आमी हारचे नात, सांगता मुख्यमंत्री। उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयकारांचेर जाला परिणाम, मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। जमिनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमिनीची फटवणूक जाल्या पुरायपणान बंद, बनावट कागदपत्रांचो वापर करून जमनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचेर हाडला आळाबंद। टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली, मुख्यमंत्र्यान टॅक्सी मुद्द्याचेर मांडले आपले मत। आता खबरो विस्तारान। गोव्यान एके बोलेरो जीपीक धपको मारिल्ल्यान जीपीची मोडतोड जाली, मात देवादयेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वाटावले। ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत घडली। बोलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली। दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत पावतकीच अचकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो। ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। दिवचल पुलिसांन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो। मजगती वाठादेव व्हांवटी वाठारांत गवे भोंवतात। ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। नाव मंगेश गांवकर, आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो। आमी कुडचिरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंया रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंया रोड पळोवा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली जम जाली। हय, जम जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडयली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली। आमकां कोणाक कांय जावंक ना, कांय जावंक एकटोच आशिल्लो। हय, डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो। कितली हायट आसता? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी। हांव पयलेच फावट पळयला, गाडी येदी हायट आशिल्ली। फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो सिंग। एकच फावट, पण तो परतून वयतना फाटल्या दाराक धक्को दिलो। हय, कोणाक कितें जावंक ना? कोणाक कितें जावंक ना। हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंया रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा। लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो, कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा। तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा। कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू, तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीरतेन विचार करचो, कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा। आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आसा ती पळोवपाचें आसा। तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू। असो एक मोटरसायकली व्हडल्याक उलयल्लो आहा, तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना। तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो। बश्टे पळोवन आनी अशें उलोवन जावचें ना, हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय। जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
5 दिसाच्या प्रतीक्षे उपरांत पैराचे साळगांवकर मायनिंगेचे वयर मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळाव्या काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळयना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. शेनवारा राती उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हाच्या कानार लेगीत घातला. पळयात पुराय बातमी. ट्रका सयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पैरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाची हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रातच्या एकाक सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना मरे कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आनी कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आनी मिटींग जाली. आनी मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आनी आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरें की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आनी ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातींतले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात आमी आतां कितें दिसलें आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा. पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें दिसपाक दिना. आनी ज्यो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमकां हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पैरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडोवंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना. ह्यान फुडें आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकांकडेच करूं, आमच्या गांवच्या भुरग्यां करूंक जाय. आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना. ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली. आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तांकां. 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें मागीर 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकून घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थाच्या वतीन विजय पोळे हेंच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रेमेंद्र शेट हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. म्हादय प्रश्नाचेर सरकार ठाम आसा. म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक दिवचे नात ह्या प्रकरणाचेर आपूण बारीकसाणेन नदर दवरून आसा. म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. म्हादय विकल्या काय कितें अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमान केल्ले. मजगती गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हादय विशयाचेर अजून आमी फाटीं आसात. म्हादय विकल्या काय कितें, DPR विड्रॉ केला काय ना हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयलो. गोवा लेजिस्लेटर्स डे कार्यावळींत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान हे प्रस्न उपरासले. The way it is compromised, the way today our future, आमचे गोंयचे फुडार ज्या पद्धतीन आज म्हादयचो इश्यू जावं आमचे हिंगा बाय निर्मला सावंत आसा, दुसरे इधर इतले लेजिस्लेटर आसा. नाव एंड देन वी स्पीक इन दी असेंब्ली, बट हुंय ना हुंय आमी म्हाका दिसता चुकताय फाटी आसा. वेदर म्हादय इज सोल्ड, वेदर द DPR will be withdrawn is a big question mark. Right from
day one, when we were legislators, we have been debating, but it is the same state of affairs. Today, Goa's rivers are almost polluted. 50% of them are polluted. मजगती म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकार ठाम आसा. आमी ह्या प्रकरणाचेर बारीकसाणेन नदर दवरल्या. म्हादय न्हंयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचे नात. म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. म्हादयच्या बाबतीत म्हणजे सरकार फर्म आसा. अजुनूय हांव सांगता की खंयच्याच बाबतीत आमी म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचें ना. बट सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता. खंयच्याच बाबतीत आमी केस लूज जावचे ना हें हांव फर्मली सांगूं शकता. म्हादय प्रवाह जो हांगा फॉर्म जाल्लो आसा वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हें हांव कारण हांवें लागच्यान ही केस स्वताय पळयल्या. गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला. वर्स 2000 सावन गोंयांत पर्यटन तशेंच हेर उद्देग वाडल्यात. हाका लागून स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडला. देखून जायते प्रस्न निर्माण जाल्यात अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीत गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जमिनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाल्या उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्राचो वापर करून सरकारी आनी खाजगी जमिनीचो बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंद हाडला अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगती गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो उल्लो युरीन मारलो. पळयात. शुक्रारा गोवा लेजिस्लेटर्स डे मनयलो. ह्या निमतान पक्ष फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंयांत तापत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर बोट दवरले. जमीन, कसिनो, मेगा प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक जावपी त्रास तातूंतल्यान गोंय कशें साल्वार करचें हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत मांडलें. तशेंच गोंयचे भविश्य आनी वेगळी वळख राखपा खातीर राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो युरीन उलो मारलो. Especially when it comes to Goa's destruction of Goa's forest, environment. Few of the highlights that have been mentioned of scrapping of this 17(2)39A that is not in the interest of the state. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय म्हणून 2 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता. मुखेलमंत्री सांगता जातली म्हणून. केन्ना जातली? जेन्ना दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा सिटीजन जातले. आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारखे नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट. अरे गोंयकारांक जोरीतोर हे प्रोजेक्ट नाका. आमी गोंयकारां लागून हिंगा जोरीतोर झगडटा जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक डिफायन जायना? It is a very, very serious issue today that we Goans are facing. Today, Bhavando Badido, जे मांडोवींत जे हे कसिनोचे जे करप्शन, गॅमलिंग हे वचपाकूच जाय. मागीर थोडे म्हणटले मांडोवींत काण खंय घालपाचें? ओरात गोंयचे भायर. गोंयांत नाका, लँडाचेर नाका. आज dear friends and legislators, म्हाका दिसता we should be responsive, sensitive and the call. Forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation. जमनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या.
तसेच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आणि खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंद हाडला आणि फुडाराक अशी फटवणूक जावची न्हू म्हूण खर उपाय सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. बेकायदेशीर जमनीचें रुपांतरण आडावपाचेर आनी शेतकी जमनीची राखण करपाचेर सरकार खर आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या हे एका कायद्यांत खूप मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसूनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूप मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हे पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी. आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाजी पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारात ऑलरेडी पावलां उचलल्या. एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयतना मांडलें. पळयात. टॅक्सी पॉलिसीचेर फायनल अनाउन्समेंट जी आहा पळय न्हय विधानसभेच्या पयलीं करता तेजेर प्रिलिमिनरी डिस्कशन सुरू आसा. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष आनी आदले रणजी खेळगडे महेश देसाय हांची भारतांत जावपी भारत आड न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळे खातीर टीम मॅनेजर म्हूण नेमणूक जाल्या. ही नेमणूक गोंय क्रिकेटी खातीर एक व्हड भोवमान आसा आनी एक आदलो खेळगडो आनी प्रशासक म्हूण देसाय हाची प्रशासकीय कुशळटाय, फावंडरपणाचे गूण आनी खेळाची पुराय जाणविकाय हाचेर आशिल्लो BCCIचो आत्मविश्वास दाखयता. बागा दर्यादेगेर एका पर्यटक बायलेचो छळ करपाच्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबावीत सुनील बाबू पवार हाका मुंबईंतल्यान ताब्यात घेतला. 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती ह्या दुबावितान अश्लील हावभाव करून बायलेचो छळ केलो. उपरांत ह्या घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो. हाची दखल घेवन पर्यटन खात्याच्या संचालकान 5 जानेवारीक हे विशीं कळंगूट पुलिशेन कागाळ करून नोंद केली. कुंकळे कितलीशींच वर्सां जालीं आयडीसींतलो विखारी कोयर थळाव्याक पिडपाक लागला. ह्या कोयराक लागून लोकांच्या जिवाकडेन दिसपट्टो खेळ चल्ला. संबंदीत खात्या कडल्यान थळाव्याक फक्त तारीख पे तारीखूच मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांय हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंतूक लायला. पळयात. दीस ना म्हणून कांय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूंक जायना. हे काढूंक जायना म्हणून ना, तांकां जाय जाल्यार ते दोतोर दोंगर लागून काढूंक जाय, तांच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार. आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपा पडटा, कित्याक दाखोवपाक तांकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक. आनी आमच्या न्हू वासूय सोंसपाक ना. आमी उलयता खरें म्हळ्यार सांग घाण येता, नुस्तें खाता, सांग भडकां अशी. गव्हर्मेंट जो कुंकळकारांक घुवणायता पळय बाबा, हिंच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा तें आमकां जाल्यार आमी जाल्यार आशी सोडला. सांग सांगून बेजार जाले. कोंब्याक धापून घातलो म्हूण तो साद घालपाचो सोडिना अशीच गत सध्या कुंकळे आयडीसीत पळोवपाक मेळटा. कुंकळे कितलीशींच वर्सां जालीं आयडीसीतलो विखारी कोयर कापोती पोनाक धापून दवरपाचो यत्न चल्ला. हो विखारी कोयर लोकांच्या जिवा कडेन तशेंच सैमा कडेन खेळटा. न्हंयो, शेतां बाटा लोकांक लेगीत कॅन्सर जाला, पूण संबंदीत खाती मात दोळे धापून आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. गांवच्या लोकांनी कितलेशेच फावटी वेगवेगळ्या खात्यांनी पत्रां भेटयलीं, तरी खंयचे कडेन कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान लेगीत 2025 कोयर नितळ करपाचें आश्वासन दिल्लें. 2026 जाली तरी कोयर थंयच आसा. सरकार फकत कुंकळकारांक गुंडोवपाचो यत्न करता. आनी कितलो तेंप आमी ह्या कोयरात दीस काडपाचे? आमी सांगून बेजारले. आमकां सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हे सिरियसनस आमी रेज केल्ले आनीक आमी एक कन्सर्न आमी हो आमगे सीएमा मुखार आमी मांडलेलो. आनीक तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें ऑक्टोबर म्हळ्यार हो सनरायझींग वेस्ट आहा तो काबार जाता म्हूण. आतां हांवें एक उतर म्हळां की आपणा दिसना हें काडूंक जायत म्हूण, पूण
दीस ना म्हणून कांय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूंक जायना. हे काडूंक जायना म्हणून ना, तांकां जाय जाल्यार त्या दोतोर दोंगर लागून काडूंक जाय तांच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार. आनी आमी आतां सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी हांव सीएमा मानिता आनी म्हाका दिसता सीएम कितें जाल्यार तेगे अडचण ओला आनी तो सीएम हो वेस्ट काटोयस म्हूण. आनी आमगे युरी बाब हे काळ बगर म्हाका दिसना युरी बाब सोटोयस म्हणून. हो जो डंप तुमी पळयता पळय, ह्या डंपाचें सांगपाक सुद्दां आज एक खंत जाता आमकां. गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवन दिवन ते थकले आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण. आनी हॉनरेबल आमगेलो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑक्टोबर 2025 ही डेडलायन दिल्ली हो डंप काडचो म्हणून हिंगाचो. आनी ते खंय तरी शिफ्ट करपा आशिल्ले. आनी इवन आमचो LOP आनी आमचो लोकल MLA बाब युरी आलेमावन तेंगे एश्युरन्स घेवनूय बी आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपा पडटा. कित्याक दाखोवपाक तांकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक की बाबा हो डंप आजुनूय थिंगा काडलो ना. आनी हेजेर आमकां एक तेमी जे आश्वासन दिल्लें हितून ते टोटल फेलियर तेंगे जाला. आमी ह्या डंपा लागून कमीत कमी एक 2.5 वर्सां आमची लोकांनी गांवची लोकांनी वेगवेगळी डिपार्टमेंटाल लेटर्स करून वेगवेगळी मनशां मेळोन खूब त्रास घेतले. आनी इवन आमगे MLAन सुद्दां केन्नाय असो टायम येवं ना की तो लोकां फाटल्यान ना असो. तेणे एश्युरन्सूय घेतले आनी खूब असेंब्ली प्लेसूय केलो रिगार्डिंग ऑफ पोल्युशन. एंड द मेजर इश्यू इज दीस, हो डंप हिंगा वचपा जायो. आतां गव्हर्मेंट जो कुंकळकारां घुवणायत पळय बाबा हिंगच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा ते आमी जाल्यार आशी सोडला. आज आमी आशी सोडला की हो डंप तेंच्यान काडूंक जावपा ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक एश्युरन्साचेर एश्युरन्स गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा बाबा पयशे जे सँक्शन जाला ते पयशे पावना जाल्यार हे तुमी जेन्ना हे पॉयझन जेन्ना कुंकळ्यांक हाडून उडयल्लें तेन्ना तो सरकार म्हणटा तो कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी म्हणपा जायना की ते काँग्रेसीन हाडलें जावं ते आतां BJP आतां 15 वर्सां जाली ह्या सरकारान 15 वर्स. मनोहर पर्रीकर बाब लेट आमगेलो चीफ मिनिस्टरान सुद्दां आमकां एश्युअर केल्लें. हांव आशिल्लो हांगा तेन्ना तो इंडस्ट्रियल स्टेटी विजीट दिल्लें तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो रिगार्डिंग पोल्युशन. आनी मागीर सुद्दां तेणें हो सांगलो हो जो डंप आसा जो हाजार्डियस हो गांव काबार करतो म्हूण. ऑलरेडी आमगे गांव काबार जाला. आनी हांव मागता सरकारा कडेन की ह्या असेंब्लीक जे एश्युरन्स तेमी आतां मुखार फ्युचराक दितले ते तरी तेमी पाळन करचे. आनी लोकांक हेजो जो इफेक्ट जाला एग्रीकल्चर वॉटर बॉडीज काबार जाला हिंगा सांगपाक हे गोश्ट कांय ना. हेल्थ इश्यूज जालाय, लोकांक कॅन्सर जाले आसाय. कितें तरी लोकांक हें जालें म्हणटरी कंपेन्सेट करचें. कित्याक कुंकळी हे टॉक्सीक लेगसी म्हूण आख्ख्या गोंयांक खबर आसा. आनी एक मागता की ब्लायंड रावची न्हू म्हूण ऑथॉरिटीन ही असेंब्ली जावन तरी बाबा हो डंप ह्या वर्सा तरी हो हालतो म्हूण हिंगचो. आनी हे आतां फाटल्यान तुमचो दिसपटा डंप सगलो आहा तो सरकारान सांगलें ऑक्टोबरा म्हयन्याक काट म्हूण. आतां येदो दिसा कांय खबर ना. आतां सरकारान मातशें उगडास कोता हे मातशें तुवें सांगलो तेशी काड म्हूण आनी क्लियर कर म्हूण. आमी मेकळे जाल्यार तुवें काट म्हणलो तुवें काडल्यार तूं मेकळो जालो नाजाल्यार परतून आमकां येवपा पडटलें. आनी आमच्यान वासूय सोंसपाक ना. आमी उलयताय खरें म्हळ्यार सांग घाण येता नुस्तें येता सांग भडकां अशीं. आनी ते गांव पावता दिसाची पावता रातची पावता राती रावपाक जायना. पण पयशे आसलो मनीस भायर गेले आनी गरीब आहा तो मनीस हिंगा ते वास सोंसताय. लोक मोन गेला लोकांक कॅन्सर आनी दुयेंस जालें नाक जालोलीं. आतां आमी तो हिंग पोल्युशन हिंग झगडटाय म्हळ्यार कांय एक्शन जायना. ते कंपनी एक पोल्युशन कंट्रोल ना कांय ना. सरकारान ते मातशें चोयचें सांगून बेजार जाले. चोयचें म्हण तुमी आनी कितें तुमी चोयचें आतां परतून. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. सारमानसेवेल्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलन प्रश्नाचेर अजून तरी ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन प्रलंबीत प्रश्न सोडयात ह्या मागणेचेर शेतकार ठाम आसात. मजगती शुक्रारा सेगीत दुसऱ्या दिसा मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. हे विशीं आमदार प्रेमीन शेट हाच्या हजेरेंत दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा एक जोड बसका जाली. काल 2 दिसां पयलीं सारमानस ग्रामस्थांनी आमच्या सगळ्यांना म्हणजे सगळ्या वेदांता कंपनीचो जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो हाडयल्लो. त्या संदर्भात काम बंद जाल्लें म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज. ग्रामस्थ आसले भितर
त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले आनी हांव आसलो, PI आसले आमचे. आनी ह्या मिटिंगेन जे त्रास जे ग्रामस्थांक जाता ते तेंच्यांनी सांगले की रस्त्याचेर धूळ प्रदूशण जाता, मागीर डिपोजिशन जाल्ले आहा मातयेचे, हेका लागून एक्सिडंट जाता. हे सगळे विशय आहा ते एड्रेस करपाक लागून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान सगळें आयकून घेतलेलें आहा आनी आमच्या तर्फे आमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की जे हे इश्यूज आहा जे लोकांक त्रास जे जाता हे त्रास कमी करपाक लागून कंपनीन ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक. फॉर एग्जाम्पल जे एनवायरमेंटल इश्यू जे आहा, धूळ जाता, उदक जे जास्त हे जाल्लें आसता त्यामुळे जे लोकांक त्रास जाता हे पूर्णतः बंद करता. खूप तेच झालं आता 19 महिने आहे. त्याच्या पहिलीपासून आम्ही तुमच्याकडे अजून पासून अजय बाब आम्ही लढत आहा तुमच्याकडे. तुमकां न्याय कसो मेळटलो हो आमी मार्क काडीत आहा. पूण आयज आमचे कडेन अशी मिटींग जाली कलेक्टरान, आमकां दिसलें की खंय तरी म्हणटा एक सोल्युशन येतलें आनी आमी सक्सेसफूल जातले सगळे अशें. पूण तशी जाली ना. कलेक्टर जेन्ना सांगता तुमी म्हणटा ते हें करा, बंद करूं नाका, मागीर चालू एक एक इश्यू आहा. जो इश्यू आहा पळय तो इश्यू थंयच थेयला. तो जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार मायनींग सुरक्षीत चलतली आसली. पूण तांकां तशें करपाचें ना. ते फक्त आमकां कितें करता, चाल ढकल करता. आनी जी म्हाजी शेत आहा पळय, म्हाजी प्रॉपर्टी शेताची ती हांव दिवंक शकना हांकां आनी हे म्हाका सांगूंक शकना आनी कोणाक पावरूय ना. हांव टॅनंट थंय, हांव शेतकारी, गरीब शेतकारी थंय. तुमचें आयकूंक आमी हांगा पडोंक ना, बसोंक येवंक ना. जे कितें तो सारको तुमी न्याय दिवचो आनी तेजेर कितें तें आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे बेगीनच्या बेगीन. आमी बसतले थंय. 2.5 महिन्या पयलीं आमचे निलेश कारबोडकराक आपोवन सगळे डिमांड घेवन सगळे एस्केलेटूय केल्ले. त्याच्या बद्दल तेजे धन्यवाद, तेणे एफर्ट्स घेतले. पूण आतां 1.5 म्हयनो जालो आमदाराच्या लेटराक सुद्दां किंमत ना. म्हणजे हेज्या वयल्यान तुमी चिंता की शेतकारांक 19 म्हयने रावचे पडले, आमदाराक जवळ जवळ 1 ते 1.5 म्हयनो रावचो पडलो. पूण अशेंच रावचे का? कितें तरी काडटलो सोल्युशन हेजेर. आतां सगळ्यांनी ठरयलां कितें जाता तें जावं. पुलीस फोर्स ही पळय फाटल्यानूच आसा, सगळ्यांची तयारी आसा. कितें जाल्यार भितर उडयतले, भितर उडय म्हणटा ते, पण आमी आमची शेतां सोडचे ना. हो तेंचो निर्णय आतां आसा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.